रानटी जनावरांची जर एक रावपाची जागा ही आणि अशी जर ही झाडां जर आम्ही उद्ध्वस्त केली, जर ट्री कटिंग केले आणि जर आम्ही अशें जमिनी लेवल करून लागलो जाल्यार ती जाणटी जनावर रावतली खंय? ऑब्वियसली ती आमच्या घरांनीच येतली, गावांनी पावतली. सो हेका लागूनच रानटी जनावरां ही आसा ती गावांत पावतात. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ती हांगा जी आसा ती व्हडली व्हडली झाडां ही कट केल्ली आसा. हो जो पुराय जी एरिया आसा ही ती सगळी एरिया झाडां ट्री कटिंग करून सगळी सामकी सपाट केल्ली आसा. त्या सगळ्या एरियाची सगळी झाडां कटिंग करून एका सायडीन हांगा घातलेली आसा. पर्पज कितें तो खबर ना, पण चडशी मोस्टली म्हाका दिसता की हांगा जो हेच्या फाटल्या वाटेन एक चिरेखण चलता. गव्हर्नमेंटान सांगले की सगळे चिरेखणी हा जो इलिगल आसा म्हणून सांगल्यात. तरी पण फाटल्यान आमच्या आवाज येता ते एक चिरेखण चालू आसा आणि हांगासर तोच प्रकार असो जावपाचो आसा असो म्हाका अंदाज आसा. जेन्ना आमकां रोड्या वयल्यान ट्री कटिंग केल्ली, प्लॉटिंग केल्ली दिश्टी पडली तेन्ना आमी मातशे भितरल्या वाटेन आमकां एक चिरे काडलेले दिश्टी पडले आणि थंय येयले आमी. आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात की हांगासर कितलीशीच झाडां मारून हिल कटिंग करून ही जी चिरेखण आसा ती स्टार्ट केल्ली आसा. सध्या तर ही चिरेखण हांगासर कोणूच दिश्टी पडना, पण तुम्ही पळया हांगासर वयर मेरेन सगळे कडेन झाडां कट करून सगळो हांगासर इल्लीगल व्यवहार चालू आसा. सो हेजेर बेगिनात बेगीन असले ज्यो गजाली आसा तेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा.